आनी त्या मनशाक नाच करप आनी दुसरें म्हाका समजना म्हणटा तें जे मनशाचो तूं काल पर्यंत मोग करतालो त्या मनशाक तूं मारतो कसो. आनी दुसरें म्हणल्यार बायलेक फ्रीडम ना म्हाका तूं नाका म्हणपाचो. हो फ्रीडम आमी सगळो काडून दादल्या कडेन दिला की हांव ना म्हणलें की तूं म्हाका मार म्हणून. म्हाका नाका जाल्यार हांव नाका म्हणटली न्ही. हे पळय फ्रीडम आमी उलयतात तो कितें वाऱ्या वयलो फ्रीडम. प्रत्येक बायलेक फ्रीडम आसा येस नो म्हणपाचो. आनीक तितलेच हेणे डिग्निटी रिस्पेक्ट करपाक आमी आमच्या चल्यांक शिकोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे किलिंग समबडी एंडिंग अ लायफ इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रायम. एंड हाउ कॅन any young man do this? And this is happening once too often in Goa. I think we all as society आमी उठून बसपा जाय आनी हाचेर विचार सुरू जावपा जाय हे गोंयान कित्याक जाता तें. आमी बायलांचो एकवट म्हणून निशेध करतात.